इम्पॉर्टंट म्हणजे खंयच्याय जी लोकवस्ती आसता थंय वेवस्थीत रोड आसचो आनी तो बरो स्मूथ आसचो हें आमकां सगळ्यांक दिसता। आनी हो रोड पयलीं मातसो खूब हें आशिल्लो, मागीर सिवरेजीचो हांगा प्रॉब्लेम आशिल्लो, सो पयलीं आमी सिवरेजीचो प्रॉब्लेम केल्लो आनी तांकां आमी एश्युअर केल्लें की ते सिवरेजीचें काम जातकीर रोखडेंच आमी हॉट मिक्सिंग करता म्हणून। सो आज हें हॉट मिक्सिंगाचें काम आज सुरू जाता आनी म्हाका दिसता हांगा बिल्डींग आसा फुडें घरां आसा हांगा सगळ्यांक आनी हांगा खूब त्रास जाता। इल्लो वायडन करून तांकां पार्किंगा खातीर पसून एक बरो स्पेस एवेलेबल करपा खातीर आमी एक प्रोविजन केलां आनी त्या अंतर्गत हें काम सुरू जाता। आनी ह्या वाड्या भितर आनी 3 मेजर नल्लाज पयर आमी 2 स्टार्ट केले, सिवरेजीचें काम चालू आसा, गणपती देवळा कडलो आतां नल्ला, मागीर मदलो रेवणकर ते बिल्डिंगे कडेन नल्ला आनी एक नल्ला, हे 3 नल्ला मेजर नल्ला जे इतलीं वर्सां पेंडींग आशिल्ले तेय बी काम हे 8 दिसांनी आमी तिनूय कामां स्टार्ट करतात। आनी एक बरें म्हणजे ह्या वॉर्डान भरपूर कामां म्हणजे ह्याच वॉर्डान न्ही तर सगळे कडेन वास्कोभर आमी प्रत्येक वॉर्डान स्ट्रेस केल्लो आसा। खंयच्याच वॉर्डान एक सिंगल आमी स्ट्रेस करूना, पूण प्रत्येक वाड्यांनी कामां जावची हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करता थ्रू MLA फंड। म्हणजे फर्स्ट टायम आमच्या ऑनरेबल CMान आमकां सगळ्यांक 2.5 कोटी दिल्ले, ताच्या अंतर्गतूय भरपूर कामां हांगा चालू आसा। ही सगळीं कामां एकूच दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तो ऑलरावंड डेव्हलपमेंट करपा खातीर भायर सरिल्लो आसा। आनी आज तुमी खंयय वचा आज तुमकां डेव्हलपमेंटाचें राजकारण दिसतलें। आमी पॉलिटिक्स करता ते डेव्हलपमेंटाचेर आनी त्या खातीर आमकां खूब उमेद जाता की आज वास्कोभर भरपूर कामां तुमी पळयता की तें ब्रिजाचें काम नेटान चालू आसा, सगळे कडेन कामां चालू आसा। फुडल्या 15 दिसां भितर फिश मार्केट आनी स्वतंत्र पानंदी एपल गोम्स रोड ब्युटिफिकेशन ही दोनूय कामां स्टार्ट जातली। आमचो चेअरपर्सन हांगा आसा आनी तांणी जबाबदारी घेतल्या की ते शिफ्ट करपा खातीर। सो म्हाका दिसता नव्या वर्सा भितर खुबश्यो गोश्टी आमकां दिसून येतल्यो काम जातल्यो। खरें म्हटल्यार आमी सगळे हांगासरले रहिवासी सासमळ्यांतले अत्यंत आभारी आमदार श्री दाजी साळकर यांचे की तेंच्यांनी हे काम घेतलें। हे काम खूब वर्सां प्रलंबीत आसलें। हेज्या पयलीं सिवरेज लायन आमचे आदले आमदार भारतीय जनता पार्टीचे श्री कार्लू सन्मेतान हाडलेले, पूण ती सिवरेज लायन तेन्ना ल्हान आसली। ही नवी बिल्डींग जाता ती डेली फुट्टाली आनी रस्त्यार व्हांवताले सगळे। सदां आमी PWD कंप्लेंट करताले। आमदार दाजी साळकरांनी ती व्हडली पायपलायन घातली, जवळ म्हाका दिसता 65 लाखाचें तें काम केलें। तेच्या नंतर रस्तो करपाचो आसलो, सदांच पावसान पाणी भरताले। कांदिल्लेर स्कुलाची भुरगीं वयता, हांगाचेर जाणटे वयतात। आयज ते म्हाका दिसता जवळ 25 लाखाचें काम हांगा हॉट मिक्सिंग पूर्ण रोड जाता। ह्या खातीर आमी सगळे रहिवासी आभार मानता की दाजी साळकराचें हें काम जाता। आतां कामां अशीं जायत आमदार आमचो काम करीत रावलो म्हटल्यार आमी फुडलें मागीत आसता। हांगासर जो नालो आसा तो नालो मांगरांच्यान सगळे रेन वॉटर आसलो तो आतां ड्रेन वॉटर जाला। ते वास येता म्हणून आमी आमदारा कडेन तेंय सांगलां। आमदारान तेंय प्रपोजल फुडें घातला WRDचें की जो कचरो येता ते खंय तरी नेट घालप आनी मांगरानूच स्टॉप करप आनी ह्यो नालोय कवर करप। कारण की माणकुली भुरगीं आसात, जाणटे लोक आसात, हांगा बिल्डिंगेंत लोक आसात, खंय तरी दुयेंसां जावचीं न्ही म्हणून आमी सगळे रहिवासी आमदाराक एक मोठ्यान ताळे मारून आमी सगळे जाण आमदाराक थँक्यू म्हणटा दाजी साळकराक। अशेंच फुडें तो काम करीत रावनी। धन्यवाद। वंदे मातरम। आमच्या आमदारान तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन म्हाका दिसता गेली 15 वर्सां जाल्यार हांगा हो प्रॉब्लेम आसलेलो। हांगा हे बिल्डींग येयलेल्याक हांगा ही सेवरेजीचो इश्यू आसलो, रस्त्याचो इश्यू आसलो। खंय ना खंय जयंत भाईन खुबशे हांगा इनिशिएटीव घेवन आमच्या आमदाराच्या फाटी लागून हे खंयचे हो प्रोजेक्ट हांगासर हाडलो। हे आतां 25 लाखाचो प्रोजेक्ट एस्टिमेट कॉस्ट आसा। हांव आभार मानता आमच्या परत एकदा की आमदारान हो इनिशिएटीव घेवन आमचे हांगासरले लोकांक इतलो त्रास जातालो हेजेर खंय ना खंय एक तोडगा म्हणून हो रस्तो करता। आनी फाल्यां सकाळी हांगासर सायडीन नल्ला आहा, सो एक तांकां एक आमची रिक्वेस्ट आहा की ताका वयर स्लॅब घालून खंय ना खंय तो हांगासरलो पार्किंग इश्यू आहा तोय सॉर्ट आवट जावनी। आनी हांगासर भरपूर आमची अशीं घरां आहा, सो येवपाक वचपाक एक सोळी दी वाटूय जातली आनी बरे भशेन लोकांक हेजी मदत जातली। सो देव बरें करूं म्हणटा सर। MLA आमचो दाजी साळकर कितलें सांगू आनी कितें सांगू नाका म्हणून अशें कांयच तुमी दवरूंक ना। प्रत्येक वॉर्डान कामां चालूच आहा। अशें म्हाज्या 25 वर्साच्या हितून पॉलिटिक्सान असली आमी कामां केन्नाच कोणी पळोवना आनी लोकांनी पळोवना। हो भाग जो तुमी 15-20 वर्सां पयलो आमी हो कसो आसलेलो ह्या वाठाराच्या लोकांक खबर आहा। आनी ह्या वाठाराच्या लोकांक खबर आहा आतां कितें जावपाचें आनी कितें जातलें तें हें सगळें श्रेय आमच्या दाजीक वयता। आनी खरेंच ताचें कौतुक करपाचें आसा जी कामां तेणी हातीन घेतल्या आनी जे प्रॉमिसीस तेणी केल्या तेच्या मॅनिफेस्टोचेर। म्हाका दिसता तो मॅनिफेस्टो हेच्या भायर पावतलो आनी भरून वतलो कळ्ळें न्हू।
म्हणून जी कामां त्यांनी केल्या आता मेन कामां म्हणजे आमच्या सिटीन जी आता त्यांनी ऑलरेडी सांगला जी फुटपाथ स्वतंत्र पाथाची फिश मार्केट एक सुंदर आणि भव्य फिश मार्केट गोंयान नंबर 1 फिश मार्केट जें आसा तें वास्कोचें आसा आनी तेजें श्रेय सगळें आमच्या आमदार दाजीक वयता कित्याक तेणी जेन्ना तर ते हातीन ना घेतलेले जाल्यार ती आमची फिशर वुमन जी आसा ती केन्नाच भायर सरपाक नासली अशेंच आमी झगडोन एकामेकाक झगडोन ते फीश मार्केट तशेंच उरपाचें पूण आयज ते फीश मार्केट रेडी जाल्लेलें आसा आनी येणाऱ्या नव्या वर्साक आमी ते सुरवात करतले म्हणून तुमकां सांगलेलें हांवें पयलीं सांगलां भरपूरशीं कामां चालू आसा तुमी जेन्ना आपणाचो आमचो रेल्वेचो अंडरब्रीज आसा तेचेंय काम सुरू आसा रुंदीकरण जो रस्तो तो हिरालालचो ऑपरेटर तोय आसा म्हणजे हे केन्ना आमी पळोवंक नासलेले ती कामां जावपाची आसा म्हणून एक वास्को एक सुंदर वास्को दिसपाचें वास्कोकारां खातीर हांव मना काळजांसून आमदार देव बरें करूं म्हणटा तूं अशेंच काम कर देवाचो तुका आशिर्वाद आसतलो. दाजी बाबाक थँक्यू म्हणपाक सोदता ह्या सगळ्या रहिवासाच्या वतीन की तेणें एक बारीक बारीक अशी कामां तेणें हातीन घेतल्या की जी केन्नाच जायनासली ती पयलीं आपूण फर्स्ट प्रायोरिटी तांकां बारीक कामांक दिवन व्हडली कामां करताच तो पूण बारीक कामांक चड प्रोत्साहन दिवन तो चड हितून इंट्रस्ट घेवन करता ते खरेंच कौतुकास्पद आसा आनी आमकां आनंदाची गोश्ट आसा की आमच्या ह्या वार्डान एक बरें काम जाता आनी ही गटर म्हण बारीक 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 कामाचेर तो लक्ष दवरून वेळोवेळ ते तेजेर हें घेवन कामां कंप्लीट करता ताका इम्पॉर्टन्स चड आसा हांव खरेंच दाजी बाबाक थँकफूल म्हणटा ह्या सगळ्यांच्या वतीन आनी अशीच कामां तुजी चालूच दवर देव बरें.